ट्रकवाले मायनिंग सीजन स्टार्ट जावपाच्या फाटभुंयेर 17 रुपया पर टन पर किलोमीटर रेट मागतात, नाजाल्यार डिझेलाचेर तरी कितें सूट मागतात। मायनिंग कंपन्यांनी ट्रकवाल्यांबरोबर बसून हो विषय मायनिंग स्टार्ट जावपाचे पयलीं तडीक लावचो म्हूण गोंयच्या ट्रकवाल्यांच्या संघटनेन विशय काढला। तांकां स्पीड गव्हर्नरय नाका, तांणी परत रस्त्यार देवपाची तयारी केल्या। आम्ही रस्त्यार देवच्या पयलीं तेंच्यांनी रेट आमच्या ऑल गोवा संघटने मार्फत रेट डिस्कस करून हे काम चालू दवरचें। आमकां बी काम चालू दवरपाक उमेद आसा की 17 रुपयाच्या वयर आमकां ह्या वर्सा डिझल आतांचो मार्केट रेट डिझल आनी जाल्यार 17 रुपयाच्या वयर आमकां रेट जाय, ना जाल्यार ओल्ड रेट डिझल आशिल्लो जो 49-60 पैसे तो त्या डिझेलान 15 रुपया रेट पर टन पर किलोमीटर जाय। स्पीड गव्हर्नराक सामको विरोध आसा। सरकारान पुरो जीपीएसूच स्पीड गव्हर्नर कसो वापरलो, स्पीड 40 दवरली आनी आमचो 40 स्पीड दवरपाक आमचो सामको विरोध आसा। 40 स्पीडीन आमची गाडी सारकी चलोवंक शकना, ती स्पीड 60 स्पीड पर्यंत जावपाक जाय। एक म्हयनो गाडी चलयल्यार 500 रुपया जीपीएसाचेर रिचार्ज जातालो, आमचे 8 म्हयने जर गाडी चलत जाल्यार 4000 आमकां लागतात। जाल्यार सरकार आमचे कडसून 8000 कित्याक म्हणून घेता? पयलींच बरा म्हणटा आमी 4000 भरपाक ते रेडी आहा, म्हणून 8 कित्याक म्हणून ते? रेटीचो प्रश्न हो प्रामुख्यान आमचो आसतलो। आमी कंपनी कडेन लेटर करतले, मिटींग घेतले की तुमी आमकां आपोवचे आनी आमचो रेट जर म्युच्युअली ठरता जाल्यार खूब बरें जालें। एजिटेशन करपाची गरज ना। वेळ प्रसंगी जर कंपनी आयकना जाल्यार आमी रस्त्यार विचारी आमची तयारी आसतली। गव्हर्नमेंट पळय आमचो आसा सद्याचो तो सिजा गोवाच चलयता। हो मूर्ख गव्हर्नमेंट, मूर्ख हो जो मायन्स एंड ज्युवेलरीचो डायरेक्टर आहा तो मूर्ख काय कितें? ह्या मूर्खाक खबर ना गोंयांत कितले दीस मायंडी चालू आसता। तर जीपीएसान स्पीड कंट्रोल जाता आनी लोकांनी पोरून भियोन गाडयो ब्लॉक करता आनी कितें करता म्हणून गाडयो 40 स्पीडीन चलयल्यो गाडयो, जाल्यार आतां स्पीड गव्हर्नर कित्याक? तेच्या पयलीं हांव कंपनीक सूचना करता की कंपनीन आमचे कडेन मिटींग घेवची। आयज तेका एक कंपनीन सांगलें की काम चालू म्हणून नोटिफिकेशन काड। इतलो सवाय जाला तो डायरेक्टर ऑफ मायन्स एंड ज्युवेलरीचो डायरेक्टर इतलो सवाय जाल्लो आसा की जाय तेन्ना नोटिफिकेशन करता, हे पळय काम चालू करा। तर कोणी गोवा केलो काम बंद करा, दुसरें नोटिफिकेशन करता, परत कमिशन येयलें तिसरें नोटिफिकेशन करता, काम नुस्तेमारी खातें, कोस्टल पुलीस आनी पुलिसांच्या हलगर्जीपणाक लागून कोस्टल सेक्युरिटीची मिटींग बारगळ्ळी। मडगांवच्या डेप्युटी कलेक्टरान कोस्टल सेक्युरिटीचो नियाळ घेवंक आपयल्ली बसका निमणे रद्द करची पडली। नुस्तेमारी खात्यान खंय नुस्तेकारांक मिटींग आसा म्हूण सांगलेंच ना, ते शिवाय कोस्टल पुलीस आनी सिनियर पुलीस ऑफिसर आयलेच ना। डेप्युटी कलेक्टर खंय आतां कलेक्टराक रिपोर्ट दितलो। सर मिटींगेक कितें जालें? मिटींग जाली कित्याक जालें ना? कलेक्टराच्या डायरेक्शना प्रमाणे सजग जो एक्सरसाइज जाता ते सप्टेंबराच्या म्हयन्याचो एक्सरसाइजा खातीर व्हेरिफिकेशना खातीर आमी आयिल्ले अबाउट कोस्टल सिक्युरिटी टू ब्रीफ द फिशरमॅन आनी हेर जे कनेक्टेड लोक आसात अबाउट द थ्रेट फ्रॉम द सी। पण अनफॉर्च्युनेटली जेन्ना आमी गेले तेन्ना पळयलें की फिशरीज डिपार्टमेंट फेल्ड टू इंटिमेट टू द फिशरमॅन एंड अदर स्टेक होल्डर्स. So nobody was present over here. Secondly, there was a lethargy on the part of the police also. I have noticed Aga police, in spite of the directions to the PI and also the coastal police, Upoli-chan fakta constable island. There is no officer of the police here. That shows the seriousness in this matter. Also, there is only ASI on the part of the coastal police. So all in all, the purpose of today's exercise, I'm not happy with it. Okay, you are written to collectors and I will be writing about these developments to the collector. फाटली 2 वर्सां ISLात एथलेटिको दे कोलकाता खेळिल्लो डेन्झिल फ्रँको अंदू FC गोवा खेळटलो। जिकोच्या मार्गदर्शना खाला खेळपाक गोंयचो डेन्झिल उमेदीन आसा। आदलो कोलकाताचो कोच हाबास आनी जिकोचे कोचिंग तंत्र वेगळें। डेन्झिल प्रुडंटा कडेन उलयलो। FC गोवाच्या फॅन्साची डेन्झिलान तोखणाय केली। जिकोच्या मार्गदर्शना खाला ब्राझीलान बऱ्यापैकी प्री सीझन ट्रेनिंग करून आता FC गोवा नागवा ग्राउंडार फाटले 2 दीस जाले प्रॅक्टिस करता। टीमीन खूबशे नवे प्लेयर आशिल्ल्यान अजून खेळगडे एकमेकाक समजून घेतात। Well, it's been a good trip for us to in Brazil.
we had a good pre-season and good training over there, good facilities under Coach Zico and in his Zico Academy. And it's the team is doing quite good. It's too early to say anything about the team because once the tournament starts, we will get to know what's the positives and of the team. And yeah, overall the team is quite good. फाटली 2 वर्सां कलकत्ताक खेळिल्लो डॅन्झिल म्हणटा दिग्गज ब्राझिलियन कोच झिकोचे कोचिंग तंत्रांतल्यान ताका नवो अनुभव मेळटा. Something different from what I've been training under Habas in the last 2 years in Calcutta. Of course, it's really nice to be working under Coach Zico. He's a legend in football. He's been doing some good job with techniques with us. He's been giving us some good informations about football, and I'm looking forward to play under him for a longer time. Since this is my first year with FC Goa, I'm just trying to be as much as I can take out the positives from the training what he gives. Unfortunately, I'm injured at this moment. I'm recovering, but slowly I will definitely be on the field. FC गोवाच्या फॅन्सांची सालिगांवच्या डॅन्झिलान तोखणाय केली. Keep cheering. You guys are really good. I've seen this for the last 2 years, 2 ISLs when I came to play against FC Goa, and I felt, besides the love what you give the players, I think that's the most important thing what a player requires. Keep doing that. We love you, and we are going to give our best on the. प्रुडंटा खातीर दत्तराज नायक. खबरांची हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां prudentmedia.in वेबसायटीर लायव्ह पळोवंक मेळटात. नमस्कार.